Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत जुदाचे चिटीवेले वाचप. म्हज्या भोव मोगाळ भावां भयणींनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगांत थीर रावात आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकलुतीन दितलो तें सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां समजायात, उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात, हेरांक चोत्राय घेवन काकलूत दाखोयात आनी तांच्या पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगल्याची पोरयान वीट धरात. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरोपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी मोहिमा, थोरपण, अधिकार आनी बळ सगळ्या काळा आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओत्रेकता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा पोरोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. म्हजे वोंट तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी. दिसान दीस तुक दिन वाचता, हात जोडता तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. जेजू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरान भोंवतासतना मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणते ताचे सोरशीं आयले.
तांणी ताका म्हळें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? ओ अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हळें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान स्वर्गार थावन की मनशा थावन आयलें? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गार थावन अशें आमी म्हणोन जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोत मानले ना? पूण मनशा थावन अशें म्हणूंक आमकां तांकोत? ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगळो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हळें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हळें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका? मार्कू 11:28. नियाळाक आधार. देवान मनशाक रचलो तेन्ना गिन्यान, सत्या आनी संबंद ह्या 3 गुणांनी भरलो. देवाची खुशी आसली. मनशान आपलें गिन्यान वापरून ह्या संवसाराचेर आपलो अधिकार चलोवंक आनी आपल्या संबंदान वाडत वचोंक. पूण मनशान आपल्या हातान दिलेलो अधिकार वापरून देवा आड पातक केलें आनी मरणाचो गुलाम जालो. पयलें वाचप. सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवाक महिमा, थीरपण, अधिकार आनी पदवी आसा. काळा युगा आदी थावन हें स्पश्ट करता. शुभ वर्तमानांत जेजू सगळे अधिकारान करतालो देखून मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताका विचार करतात. तांचें मन पळोवन जेजू तांकां जबाब दिना, पूण जेजून आपल्याक दिलेलो अधिकार देवाचें राज्य ह्या संवसारांत विस्तारूंक आनी आपल्या बापाची खुशी करूंक वापरलो हें पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. आमच्या हातांनी अधिकार आसता. हो अधिकार आमी देवाचे येवजणे प्रमाणें वापरता वो आमच्या फायद्याक. आमच्या हातान दिला तो अधिकार देवानूच आमकां फावो केला म्हूण मोतींत धरून हो अधिकार आमी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत वापरूया. सुर्गींच्या बापा, आमच्या हातांत आसा तो अधिकार घेवन दुसऱ्यांचे सेवे पासत आनी तुजे व्हरते मोहिमे खातीर वापरूंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.